एक बायल मनशाले हव्यास हॉबीज मस्त आसता जाल्यार एक पाटी घरा जबाबदारी चेडू हें पुरो म्हणटना आमकां ते हव्यास आशिल्ले म्हणून विसरून वता जाल्यार तांतू केलो बायल मनशां मस्त लायक करून तांगेले हव्यासाकाची उद्यम करून वताची. नमस्कार आजी हांव वंदना कामत. आमगेले गेस्ट आयची सोयरी अनुराधा आर प्रभू हांणी एक उद्यमी हांकां स्वागत करता. स्वाभिमान पावल म्हणले ह्या कार्यक्रमाक नमस्कार. अनुराधा आर प्रभू हांगेले एक इंट्रोडक्शन दिवचें म्हण जाल्यार हांणी रुक्माबाई आनी लेट पांडुरंग भक्ता हांगेले सुपुत्री आनी अर्ला रामप्रसाद प्रभू हांगेल बायल आनी BSc केलेले आनी हांगेल चेडवाल नांवां अनुषा आनी अनिरुद्ध. हांगेल नांवार एक गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्डय आसा. हांगेल्याक उलोवन ते वर्ल्ड रेकॉर्ड हांकां कशी मेळ्ळें म्हणल्यार निमगून घेवया आनी हांगेले विंगड विंगड हॉबीज क्रिएटिविटी आनी पॅशना विशयार हांगेले एक भासाभास करुया. सो अनुराध माय तुमी हांगा आसाची तुमगेले विशय मस्त आयकल्याची आनी तुमी स्टेटसार आतां कोणाले काही नंबर आसा म्हणजे मस्त नमुन्याची क्रिएटिविटी मस्त नमुन्या शिवणेचे हे करताची. सो खंय दोकून सुरू जाली तुमगे स्टोरी शिवण एक सांतुल्यान म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो म्हण म्हगेले बापा मस्त क्रिएटीव जावन आशिल्ली. सो सादारण 7th 8th म्हणटना हांव क्रोशे शिकले. बापा मला शिकले बेजिक्स. मागीर खंय कसं मेळटा तें पुरो हांव शिकून करता आशिल्लें. म्हळ्यार एक्चुली आमी सान आसतना खंय क्लासस म्हण बारी उणे आशिल्ले मस्त उणे आशिल्ले. सो कोण कसं शिकयता मागीर म्हणटालो दिवस ती गेला मस्त शिकली. मागीर म्हगेले एक वन्नेस विजयवन म्हण सांग मुलकीन ती गेला मस्त शिकली. मागीर हांगेल कजीन रेशमा म्हूण आसा ती गेला शिकली. खंय म्हाका शिकूं मेळटा ते शिकता वता आशिल्ली. तशी तेंची आतां मागीर हॉट जालें नंतर म्हळ्यार डिग्री आनी पावतना सादारण इंटरनेट स्टार्ट जाला. यूट्यूब पळोवन मागीर ते मस्त इम्प्रूव जावचें म्हाका हेल्प केलें यूट्यूब विडियोज. ओके. सो तुमी इनिशियली कसं पुराय स्टार्ट केलें करूंक बॅग्स क्रोशे? बॅग्स हांव रिसेंटली स्टार्ट केले. क्रोशे मस्त करता आशिल्ली. मागीर फिश वायरान करचे पेपर क्राफ्ट करचे. मागीर ताजे तुका कटिंग सान आसतना शिकले. ऑलमोस्ट डिग्री जातना हांव कटिंग शिकिल्ली. मागीर म्हगेले ब्लावज ड्रेस बरें शिवयत आशिल्ली. दुसऱ्याला घेवचें नाशिल्लें हांव एक्चुअली हें म्हण न्ही दुडवाक तर कसांनी म्हूण करनाशिल्लें. बट कोण गिफ्ट करचें म्हण म्हाका भारी खोश आशिल्ली सांतुल्यान. हांवें केलें नाशिल्लें वस्त हांव गिफ्ट दिवचें चड आशिल्लें. हय. सो आतां हाका पुराय तुमी आतां कोर्स तुमी करनी एक प्रॉपर कोर्स म्हणून खंयचेय करनी? टैलरिंग ಸ್ವಲ್ಪ केला. ओके. सो आतां क्रोशेन तूं कस नमुन्याचें पुराय कोरूं येता? क्रोशेन आमकां खूश आशिल्लें कोरूं येता. म्हळ्यार ज्वेलरी कोरूं येता, बॅग्स कोरूं येता, पौचस कोरूं येता, ब्लँकेट्स कोरूं येता, शॉल कोरूं येता, मॅट्स कोरूं येता. हय. की चेन्स कोरूं येता, टॉयज कोरूं येता. की प्रोसिजर ते पूरा एक्चुअल बेजीक स्टिच आसा सेम ते पुरा. म्हळ्यार चेन स्टार्टींग मागीर सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे म्हूण पुरो येता. बेजिक्स सेम. आतां आमी कशें अल्फाबेट शिकून तांतू दुखून कसं म्हूण करता तशी बेजीक आमी शिकून काडटा. तातूंत नंतर तांतू दुखून कसं येता तें करूं येता. आतां तुमी वाडके पयशे फूड खंय आशिल्लीची? हांव कानेगाडा आवड जालेली. एकडे येत तर तुमकां तांतू कसं जालें तुमगेली क्रिएटिविटीन तूं चड जाली की पॉज जाली की चडटा वता बायल मनशाक वाडीक जाली कुडली ಸ್ವಲ್ಪ डावन जाता एके आनी काही लायक सपोर्ट मेळटा. सो तुमकां कशें आशिल्लें वाडीक जातरी सपोर्ट? वर्डीक जाता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 वर्सां मस्त हांव कसलें करनाशिल्लें. म्हळ्यार वेरान ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प करता आशिल्ली. हांकां पॅकिंग हें पुरो आसल्यार करता आशिल्ली. अंत म्हूण मस्त कसलें करनाशिल्ली. म्हळ्यार क्रिएटीव जावन म्हगेलें क्रोशे करता आशिल्लें शिवाय विंगड कसलें करनाशिल्लें. मागीर म्हगेलें चॅलेंज जालें नंतर कटिंगाचें मुखाली. ताज नंतर क्रोशे मस्त इम्प्रूव जालें म्हगेलें. म्हळ्यार यूट्यूब पळोवन करता आशिल्लें हांव. स्टार्टींग आमगे तें नाशिल्लें अम्मा तेच्या मुखाला ते अण्णान घेतिल्लें इंटरनेट कनेक्शन थंय वचून पॅटर्न्स बरोवन घेवन येवन करता आशिल्लें घर कडेन. सो इंट्रस्ट आसल्यार कसलें कोर येता म्हणून एक तुवें सांगूंक म्हाका. सो चेडू सान आशिल्लें तेन्नाय तुमी पुराय करता आशिल्ली? वय म्हळ्यार सॉफ्ट टॉयसांनी मस्त करता आशिल्ली. आनी हांगेल फ्रेंडांगेल चेडू हांगेल बर्थडे न्ही आसल्यार त्या म्हण हांव घेवचें म्हूण आशिल्लें. गिफ्ट्स हांवें करून दिवचें आशिल्लें सॉफ्ट टॉयस पुरो. सो जाल्यार पुराय रॉ मटेरियल्स खंय दुखून मेळटा तुमकां? खंय भायर आनी वचून हाडटा आशिल्ली? वय कोडेला चमकाला थंय हाडटा. हांव बेंगलोरा चमकाल म्हण जाल्यार राजा मार्केट आसा तातूंत पुरो आयटम मेळटा. पर यार आमी चवथी वताच. सो चडटी माय सांगता आशिल्ली जी तुका कसलें जाय जाल्यार घेवन यो गो म्हूण सांगू. तशी म्हूण आपोवन व्हरता प्रत्येक कडेन. ताका मस्त सपोर्ट आसा मात्र घरांतून म्हाका मस्त सपोर्ट. आमी जॉयंट फॅमिली अशें म्हगेले बाये जाव माई माव आमी 4 जण म्हळ्यार हांव म्हणून चेडू तशें मांगेल मस्त सपोर्ट आशिल्लें.
म्हाका खंयचे विशयांत वय support करचें नाका म्हण तशें खंयचेय म्हणशिल्लें खंयची जाल्यार करी म्हणटालीं सो क्रोशेन तो तुम्ही ते मॅट केलेलो ते गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्डाचे कसं स्टोरी तुमगेले गिन्नेस वर्ल्ड रेकॉर्डाचे म्हळ्यार एक पॅशनेट अबाउट क्रोशे म्हण सांगून एक ग्रूप आशिल्लो तांकां ऑलरेडी आशिल्लो तांच्यांनी मंथली कसाने एक शिकोवचें करचें म्हूण प्रोजेक्ट आसता आशिल्ले केन्ना या साधारण ते ऑलमोस्ट 2015-16 टायमार कोविड टायमा स्टोरी नाही नाही ताजे फुडेंची वय मस्त फुडें तेदन तांत तुका एकलीन म्हणलेलें आमी अशी कोरया एक क्रोशे ब्लँकेट म्हणून ते सक्सेस जाता की ना की कसं म्हूण गोतना ओट्टू कोरया म्हूण हांव तांत पळयता मी बामणालें म्हणलें अशी एक आयला हांव कसं करचें जॉयन जेवचें एक राज वूल आशिल्लें मी गेला तेदन म्हळ्यार तांगेलें तितलें ताका जावका जाल्यार वूल आनी नीडल मात्र विंगड कसाने जावका म्हणून मागीर इन्वेस्टमेंट म्हण आमगेलो टायम मात्र तशें आनी जायता म्हणालींची तशें करून तांगेर म्हाका क्रायटेरिया आशिल्ले 5 mm हुक्क जावका फॉर ते हें कसाने 4 लेयराचे थ्रेड जावका म्हूण पळय आशिल्ले ते म्हगेलें ऑलरेडी तसलें आशिल्लें वय तशी ते केलां त्या ग्रुप मेळ्ळे कशी ते ग्रुप तांणी क्रिएट केलें तें तांतून फेसबुकार मागीर वॉट्सॅपार तांणी एकाक म्हळ्यार कर्नाटका विंगड तमिळनाडू विंगड ऑलमोस्ट 14 कंट्रीसांतून आशिल्ले वुमन आनी ಸ್ವಲ್ಪ जन चेडूं आशिल्लीं तांत ते तांगे मेन क्रायटेरिया म्हळ्यार इंडियन नॅशनॅलिटी जावूं म्हूण तुम्ही मोबाईल आहे ते पुरो ऑलरेडी यूज करू वय तेदन गोत्तशी त्या ग्रुपांत जॉईन जावन तांकां मेळ्ळेची वय तांणी गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड घाल्या म्हणून वय म्हणलें सो क्रायटेरिया पुरो हे तुगेले मागीर वय बोल मात्र वय सो कितले व्हड करूं म्हणून ते कोण डिसायड केलें नाही ऑलमोस्ट म्हळ्यार रेकॉर्ड वय साऊथ आफ्रिका तांगेलें आशिल्लें ताजे काय व्हड जावूं काय म्हूण आशिल्लें एक्चुअली सायज कितली म्हूण म्हाका गोत नाशिल्लें तांगेलें बट आमकां सांगेल कसं म्हळ्यार 1 स्क्वेअर मीटर जावका एक ब्लँकेट म्हळ्यार ते तांणी मागीर म्हळ्यार आमी अटेम्प्ट जाले नंतर सक्सेस जाल्यार ना जाल्यार ते NGO वन टच म्हण सांगून कोरूनच डिसायड कोरूनच स्टार्ट केलें साधारण कितले व्हड केलें ओट्टू टोटल ओट्टू 11,000 ऑड स्क्वेअर मिटर्स जाला म्हळ्यार एक फुटबॉल ग्राउंडा तितले कितले जण आशिल्ले जे पुरा कोरच्याक ऑलमोस्ट 2,000 वयर आशिल्ली बायल मनशां बट थंय इव्हेंटाक पयशाला येयली चेन्नईंत जाल्लेलो इव्हेंट सो तुमी चमकलेली वय हांव म्हगेले दोग जाण ताजे पार्ट जावन आशिल्लींची आमी दोग जाणांनी वचून पार्टिसिपेट करून तेचा टाइम लागला ते व्हड ब्लँकेट एक करूंक म्हळ्यार एक्चुअली 6 months टायम दिल्लो तांणी म्हगेले दुवेन एक केला कंप्लीट 1 स्क्वेअर मिटर म्हळ्यार ऑलमोस्ट 40 inches म्हण सांगिल्लें तांणी म्हळ्यार 40 राउंड्स ते एक पॅटर्न आमकां सांगिल्लें ग्रॅनी स्क्वेअर म्हळ्यार बेजीक पॅटर्न ते ब्रशेचे तांतू करता वचाक तसर म्हगेले दुवेन एक केलें हांव तशें एक केलें 2 केलें कडेन तांणी म्हणालें करू उमेद आसा म्हण जाल्यार आमी तुमकां स्पॉन्सर करता वूल म्हूण सांगून म्हळ्यार कॉस्ट पडचें आमकां वूलाक सो तांकां गंगा ॲक्रो वूल म्हण आसता तातूंतल्यान आमकां स्पॉन्सरशिपार ಸ್ವಲ್ಪ वूल मेळ्ळें सो 15 ब्लँकेट केला 6 months टायम घेतला तशी सो स्पीडय आसा तुमगेली त्यामुळे तुम्ही मस्त काळ दकोन करता वय नीट आहे नॉर्मल आमकां एक कोरका म्हण जाल्यार एक सनाच कोरका म्हण जाल्यार साधारण कितले टायम लागता ते तुमी शिकिल्ल्याचेर डिपेंड जावन आसता वय सो तुमी शिकयताच की काही शिकयता क्रोशे शिकयता ज्वेलरी क्लास मस्त कडेन केला प्रेझेंट मागीर हांगा मिलाग्रीस कॉलेजा काडला विश्वकोंकणींत एक फावटी ज्वेलरी क्लास काडला DSA काडला ओके बय सो तुमकां आतां स्टुडंट्स आसात की आतां प्रेझेंट म्हण घरांत शिकयना हांव जाल्यार केलो चेडूं म्हळ्यार मस्त तांकां आश आसता शिकूं का म्हण सांगून तशी कोणाय निमगून आयला हांव शिकयता कंचे चडती क्रोशेकय येवचें म्हाका इथं म्हळ्यार तशें चेडूं वग्गी शिकून काडताच आनी म्हाका सान आसतना तशें आशिल्लें कोणें शिकोवचें ना म्हूण सांगून मन आशिल्लें तशी तेन्ना हांव शिकयता कशी मार्केट करताचे आतां तुमी म्हणल्यार दुडवा खातीर न्हय पॅशनाक मुखार व्हरूंक खातीर करता जाल्यार आतां एक वॉट्सॅपार स्टेटस हांव पळयता तुमी चंद बॅग्स आनी परत शिवून घालता आसतात जाल्यार विंगडांक ते कशें कळटा सर वॉट्सॅप की विंगड सोशल मिडिया तुमी यूज करता ना फेसबुका एक पेज आसा बट तांतू मस्त म्हाका ऑर्डर्स येना म्हाका ऑर्डर्स येवचे म्हण म्हगेले कस्टमर्स विंगडा सांगून तशी येवचे चड म्हाका ऑर्डर अशी जेवका तशी जेवका म्हण एक नवको जाल्यार हांड दिल्यार ते चॅलेंज तुमी कशी घेताची म्हाका ते खुशीचे एक्चुअली कस्टमायज्ड करचे चड हांवें म्हळ्यार क्रोशेचे ಸ್ವಲ್ಪ बॅग सेम परे करता ना म्हण ना ताजे ऑर्डर्स येयला ते घेता ना म्हण जाल्यार हांव घालाचे चड करचे हांवें खंयचे सादारण अशें पळय केन्ना ड्रेसाचे पळय स्लीव्स यूज करनाची तर ताजी म्हाका पोवची कोण दी म्हणटा म्हळ्यार मेटिरियल भारी लायक आसता पण तो वर्क आसता केलो ते एम्ब्रॉयडरी यूज तांकांय चुरचुरता उडोवच्याक सो तांणी म्हणटाची तूं करता ना तूं कसं केल्यार जाता म्हणटा केलो जण
ಕೆಲವು ಜನ स्पेसिफिक आयडिया असता म्हाका अशी जावका 2 झिपर जावका 1 झिपर जावका सिंगल हँड जो इतले नीक जावका नाव कसं सांगला त्या मनात वय कोण कोणचे वय सॉफ्ट टॉयज आहे करतं की सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज करचे उणे म्हळ्यार मार्केट उण ताका आनी ते विकू म्हूण वच्चे न्ही दोड ते गिफ्ट दिवचे तुमगेल कसं प्रॉडक्ट क्रोशे आणि क्रोशे करता आणि ज्वेलरी आशिल्ले कोविडा फुड्स तारा व ज्वेलरी मस्त करता आशिल्ली मस्त सेलांनी वता आशिल्ली बट कोविडा म्हळ्यार एकदम से एसेन्शियल नाही दिखून रबले आतां जाल्यार कोणे खंयची कोर निबळ कोर दिता कशी तुम्ही पेटोवचे डिलिव्हरी येते पळय पोस्टल पोस्टल वय म्हळ्यार घरांत येवन घेताची ना म्हण जाल्यार पोस्टल सर्वीस कोरियर कोरियर कोण पेटोवचे सो आतां कोविडा म्हळ्यार कशी कसं आशिल्लें तुमगेले म्हळ्यार विंगड कसले प्रॉडक्ट्स नव कसले केलेलेच की तुमी कोविडा म्हळ्यार युजली जनान पुराय कोविडा म्हळ्यार सुरू केलेले असल पुराय वय इनिशिएट कोविडा म्हळ्यार हांव आनी म्हगेल्या तुवें कोण मिनिएचर्स कोरया म्हण सांगून त्या घरान तूं क्ले कोर न्हू तांतून मस्त केले केक्स समोसा मागीर मॅगी ते पुराय तिकाय खुशी जाता आशिल्लें म्हळ्यार तिका एग्जाम एक वरलो सेकंड पी आशिल्ली ती सो आमकां म्हळ्यार टायम पास जावकाय आशिल्लें तशें तें केलें मागीर हांव मास्क कोरून विकता आशिल्लें तशी ओके सो मास्क कोर न्हू विकची म्हळ्यार तेन्ना कस्टमर्स मागीर फुडले आशिल्ले न्हू तांणी निमगेलो पुराय दिता आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका कसं एक कोर काम म्हूण आशिल्लें त्या अर्निंग्स तुमी ते डोनेट करचे तरी म्हूण केल्ले हांवें ते सेव लायफ चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हूण आसा ताका म्हळ्यार मस्त अमावंट म्हण बट आयिल्ल अमावंट हांव तांकां ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅನುರಾಧ ಮಾಯ್ तुम्ही कोर्नो विंगडांक दिवन ताजे ते मेळलेले दुड्डू एक डोनेशन म्हणून चॅरिटेबल ट्रस्ट दिला म्हणून सांगतना असं एक मन प्रत्येक येवो म्हणून लेखता सो मागीर आनी हे सोडल्यार विंगड कसो तुमकां इंट्रस्ट आसा आनी हांव सदां खंयचेय क्राफ्ट करचें म्हळ्यार खुशी आनी एज जाल्ले म्हण तशें कसाने येना खंयचेय प्राय म्हण साम तुलान आत्तां जाल्यार आत्तां कोणें कसाने शिकयत म्हळ्यार हांव वचून शिकता वय बॅग्स हांव एक्चुअली सुरू कोन्न मस्त वर्स जालें बट कोवीड नंतर म्हाका बॅग्सान तूच मस्त इंट्रस्ट आयले आनी ताजे ऑर्डर्स म्हाका मातशे येत आशिल्ले सो तांतूं इम्प्रूव कोन्न घेत आशिल्लो तेन्नाच MSME पयर ऑक्टोबरांत एक फ्री जावन आशिल्लें तांगेले बॅगाचे 6 वीक्स कोर्स आशिल्ले MSME अंडर सो ते हांव केल्ले ते खंय आशिल्ले ते MSME ऑफिसान तूं आशिल्ले एडी ते आशिल्ले ते वचून केले ते सर्टिफायड कोर्स ते सर्टिफिकेट आसा वॅल्यूस लायक वॅल्यूस म्हळ्यार आमी लोन आनी एप्लाय करुयात मुद्रा लोन ते पुरे मेळटा जाल्यार मस्त आमी कसाने कोरका म्हणना उद्यम रजिस्ट्रेशन करची कशी वय ते पुरे आमकां ते मस्त हेल्प करतात आनी आमी ते वचूका वय खंयच्याक आमी आमकां कसाने कळना म्हणणे सो ते प्रोसिजर कशी म्हण एक सांगची म्हण जाल्यार एक नवे कोणे आयकत आसत तुमगेले इंटरव्यू केल्यार कसं कोरता ताचे खातीर उद्यमाक मेन जावका जाल्यार पॅन कार्ड पॅन नंबर जावका आनी आधार ते पुरे घेवन तेचे आमकां तांणी हेल्प करता ते ऑफिसर्स आपके क्रायटेरियाज कितले सेल्स जाता सो तुगेला ना ते निमगीतात न्ही बट तांणी हेल्प करतात वय कसं आमकां कळना कसं कोर येता खंयचे नमने लोन मेळटा आमकां प्रत्येक प्रति एक MSME ऑफिसा वचून हें कोर येता मागीर आमकां कसलें आयडेंटिफिकेशन कार्ड आहे ते कसलें मेळटा की एक्चुअली म्हाका हांव गिनस वर्ल्ड रेकॉर्ड अटेम्प्ट केलो ते वेळेर एक मनशा तर आमकां कळ्ळें कसं म्हण आर्टिजन कार्ड म्हण कोर येता म्हूण ते हांगा पडेलांत मॉर्गन्स गेटांत ऑफिस आसता मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटायल्स अंडर येता ते थंय एकलो डिसूसा सर म्हण सांगून आशिल्लो जेकब डिसूसा म्हूण ताका वचून मेळ्ळ्याची म्हण म्हणालो तशें आमी ताका वचून मेळ्ळे तेन्ना तो म्हणालो आनी एक 10-15 दिवस भितर वुडलँड्सा भितर सेल्स येता तूं इतले लायक कोण पुरे करता सो तूं स्टॉल दवरूं का म्हूण म्हणालो सो तेन्ना ताजे क्रायटेरिया मेन कसं म्हळ्यार ते गव्हर्नमेंट थ्रू जावचे सो फ्री स्टॉल्स फ्री आसता बट कसं म्हळ्यार कंपल्सरी आमगेले आर्टिसन कार्ड आसूं का तेन्ना सर म्हणालो ते येवच्याक तेन्ना मस्त टायम घेत आशिल्ले हांव 4-5 वर्स जायत येता तेन्ना मस्त टायम येता तेन्ना ताणें म्हणलें टेम्पररी एक कार्ड हांव तुका कोरून दिता आनी ऑफिस आसा आमीची सो आमकां गोताच पडटा वय तूं आर्टिजन म्हूण सांगून सो आमी तुका स्टॉल दिताची म्हूण फस्ट टायम हांव स्टॉल दवरतना एक्चुअली म्हगेले टेबला दवर तितलो आयटम ना म्हगेल्या बट केल्लें हांवें ताणें म्हाका मस्त एप्रिशिएट केलें म्हळ्यार व्हरलेलें आनी कोणालाकी घेवन पळय दवरताची तशें पळय करतलें आसताची ना करेक्ट आर्टिजन आशिल्लें आसताची आनी एक नमुना मिनी इंडिया अशी पूरा नमने प्रोडक्ट आनी पूरा नमने स्टेटा लोक येतात ते हांगा पडेलान तूं वुडलँड्सा जाता आनी पिलिकुला हर्बन ते हॅत म्हूण केला ताणें ते
आर्टिजनांक तांकां हात इन्फॉर्मेशन कशी मेळटा आमकां खंय असते केन्ना आमकां सांगतात आनी आर्टिजन कार्ड तांकां क्रायटेरिया आर्टिजन कार्ड मेळका जाल्यार आर्टिजन कार्ड जावपाक जाल्यार आमी खंयचेय एक आर्ट बूत सुका आमकां एम्ब्रॉयडरी जावेत नावे ट्रेडिशनल आर्ट जाल्यार वग्गीत आनी हें करताच आतां लंबानी आसता तांगेले एम्ब्रॉयडरी आर्ट तांणी पुरे म्हळ्यार युनिट फोन केल्यार आनी मस्त बेनिफीट मेळटा तांकां आतां आर्टिजन कार्ड एक असं म्हणून आमी तांकां प्रूव करता आमी घेता ते आर्ट म्हण तांगेले कोरून दाखोवका बट म्हाका गती नाशिल्लें म्हळ्यार ऑलरेडी म्हगेले गिनस वर्ल्ड रेकॉर्ड अटेम्प्ट जावन पेपरा पुरा येयल वेळ नाशिल्ले ते वापस ना म्हणून तुगेले निमगेले म्हणजे रॉंग ते म्हळ्यार इतले कोरून तुमगेले येवन जाला म्हण सांगून नाजाल्यार तांगेले आमी कोरून दाखोवका एम्ब्रॉयडरी की आनी कसं क्विल्ट वर्क की कसं करता आमी ते केतवणीक की बुटी करची की ते आर्ट खंयचेय जाता आर्ट जावका तशें कार्ड असलं तर पुरा इन्फॉर्मेशन असता काही काही पवर परबा न्ही गव्हर्नमेंट थ्रू आशिल्ली मात्र ओके सो पवर परबान तूं वचुका जाल्यार पवर परबाचे तांणी ग्रुप केला हांव फर्स्ट टायम वतना तांणी 2 पटी अटेंड केला लास्ट टायम मात्र करनी हांवें म्हळ्यार आतां स्टॉला वची उणी केला म्हळ्यार घरांत म्हाका ऑर्डर्स येता तेज करून दिवच जाता हांवें बट ताजे कोविडा पिशी पुडताय हांव वता आशिल्लें गव्हर्नमेंटाची एक कसं म्हळ्यार तांणी टी दिताची मागीर आमकां स्टॉल फ्री आसता आनी लायक आसता ते कस्टमर्स लायक आसताचे वय सो तशी तुमगेले मार्केटिंग जाता म्हळ्यार जन पळयता तेजे कस्टमर्सांगेले आमकां कॉन्टेक्ट जाता तांणी आमगे प्रोडक्ट तांकां खूश जालें म्हण जाल्यार मागीर तांणी आमगे कॉन्टेक्ट नंबर देंवन घेवन बल्क ऑर्डर्स आनी केलेलेच की तुमी केन्ना बल्क ऑर्डर्स म्हळ्यार एक 60-30 तशें पुरे पावचे सेम पुरे येता मस्त हॉड म्हूण हांवें थोडं एकले करची की वय एकली करतास ताजे खातीर मस्त हॉड हांव एक्सेप्ट करूं वच्चे न्ही तशी सो तशी आतां तुमी केलो पिक्चर्स हाडलेले तुमगेले गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड सर्टिफिकेट आनी दोनी सो पळया हय हे तुमगेले क्रोशे बॅग न्हू वय ओके नेक्स्ट हां हे अशीची नॉर्मल वय क्लचचे वय हे हायेस्ट सेल जाता म्हाका कितले आसा हाका रेट हाका 220 घालता हांव सो तुमगेले पुराय हे कॉस्ट आनी पुराय तांतूची हे जाता वय तांतू येता हे पुरे क्रोशे क्लच आसा हे पुराय म्हारग आसता की मटेरियल ताचे हे म्हळ्यार थ्रेड पॉलिस्टर टायप थ्रेड हांव कॉटन थ्रेड यूज करचे उणे त्याची किस पुराय येता वर्क चड जाता हे वॉशेबल की हे वॉशेबल बट वता सुकोचानाचे शेड सुकोवपाक कितले दीस फुडें तुमकां ऑर्डर दिवे ते असल पुरे जाल्यार 1 वार फुडें दिल्यार पुरो जाता 1-2 पुरो जाता बट ऑर्डर्ड बॅग्स जाल्यार म्हाका टायम घेता टायम जा वय नेक्स्ट हां हे न तुमगेन वय फूड वय सो ते सगळेच एक यांची ना ब्लँकेट वय ते विंगड जणांन कोण हांगा जॉईन केली की वय ते म्हळ्यार विंगड तांणी केलें कर्नाटकांत बँगलोरांत केलें चेन्नईन ಸ್ವಲ್ಪ जन ते एक ग्रूप केले तांणी आनी 7x7 म्हळ्यार 49 पळते एक ब्लँकेट कोण जॉईन कोण ते रोल कोण मेल्ले तसं हॉट ब्लँकेट ते ऑन दी स्पॉट आमी जॉईन केले फूल दिसाक म्हळ्यार ते मेजरमेंट आयचे फूल दिसाक तांणी गिनस ते तुला येवन ते मेजर करताच फुल्ल जडय आसता न्हू वय मस्त जड आसता फुल्ल लॉरी हाणू तशी हांव म्हळ्यार तुला पुराय हांगा बँगलोराक पेटोवन दिलेलें कोड्याला एकल्या येयली तिगेल्याक पेटोवन दिवन सोडलें म्हगेल 15 आनी म्हगेल दुवेल एक 16 ब्लँकेट हांव पेटोवन दिलेलें तशी ओके एक्सपिरियन्स तुमकां हे हांवें तुमगेले हे मॅन्युफॅक्चर सो कशी करची ह्या पुराय एक क्ले करचे कॉर्न फ्लोर यूज करून क्ले करूं जाता घरांतूची वय ताज नंतर पेंट करता असं मस्त पुराय केला दिसता तुमी कसं केलचे फ्रीज मॅग्नेट जावन यूज करूं येता नावे की चेन जावन यूज करूं येता वय सो ह्यावेळी शिकून दिता की तुमी कोणाक वय ते एक्चुअली ताका कोणें म्हळ्यार ते आमकां गॅसार आनी करपा जाता ऑन दी स्पॉट करूं जायना तशें सो हे तुमगेले दुवेल उट्टू ते हांचे सर्टिफिकेट न्हू गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्डार ओके हे कसले MSMEचे बॅक क्लास केल्ले ओके हे सर्टिफिकेट आनी हाजी मुखार नेक्स्ट खंयचे गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड टार्गेट आसा की करूंक ना त्यामुळे मस्त कश्ट जाता एक्चुअली मस्त टायम घेता तेदना हांव कसं करनाशिल्लें सो म्हाका टायम आशिल्ले आतां म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ऑर्डर्स आसता घरांतले काम मॅनेज करूं कशें तुमी घरा काम चेडूय आसाची PUC कसं करता चेडू तुमचे मलगड म्हगेले फायनल इयर BCom करता आनी CA काही ट्राय करता ती मागीर पूत फर्स्ट PUC जालता केन्ना सेकंड PUC वच्चा सेकंड PUC म्हळ्यार तुमकां चड टेन्शन की ताजे म्हणटना ऑर्डर्स घेवचे आनी गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड अटेम्प्ट करचे घेवची कश्ट ना गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हळ्यार एक्चुअली तेदन म्हाका टायम आशिल्ले मागीर पुरो आशिल्ले
तशी आणि असल पुरे जावची भारी कष्ट आणि पेमेंट आहे सम चड निमगितान त्यान पेमेंट आणि म्हण नाशिल त्या ग्रुपान तू अशें शिकूंक गेल्यार ताका पे करपाक बट शिकूं जाल्यार म्हणणे आमी तांकां कोरका जाल्यार मेंबरशिपा इतली म्हणटात आनी अटेंड कोरका जाल्यार इतली म्हणटाची सो तुमगेले ऑलरेडी मेळचे ऑर्डर्सान तूं सॅटिस्फाईड आसा वय वय मस्त मस्त ऍक्च्युअली म्हाका दुडवाका चड सॅटिस्फॅक्शन आसता वय म्हळ्यार हांव एन्जॉय कोण करता प्रति एक प्रोडक्ट तांचे म्हाका एक्चुअली तुमगेले प्रोडक्ट्स नीट आनी क्लियर तांचे पुरो झिप्पींग जो ह्या जो मस्त हांव मॅक्झिमम ट्राय करता म्हळ्यार खंयचे एक म्हाका खंयचे कस्टमरान पळय हें लायक ना आशिल्लें अशें जाल्ला म्हूण सांगल्यार तांचो आनी लायक प्रोडक्ट खंय मेळटा म्हण जावं तितले सोदून आशिल्ल्यान बेस्ट प्रोडक्ट घालूं ट्राय करता क्वालिटी सॅटिस्फॅक्शन वय इम्पॉर्टंट वय 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 सो अनुराध मागीर तुमगेले उलोवन कशी आनी तुमकां कसले सांगूस की क्राफ्ट म्हणाल आशिल्लें ऍक्च्युअली रिलॅक्सेशन तें म्हाका काय कोणा जाल्यार आमी घरा काम असो इवन विंगड बिझनेस करतल्यांक जावं ऑफिसा काम करतल्यांक जावं कोणाकय जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आमी कसं हॉबी आमगेले केलें म्हणे क्राफ्टा म्हणे खंयचेय एक हॉबी केलें म्हण जाल्यार मस्त एक नमुने मेंटल पीस मेळटा कसं टेन्शन इवन हांव क्रोशे करता म्हगेल्या चेडवांक कळटा आशिल्लें आमी पप्पा रसकी खुशी आसता म्हळ्यार ते मुमेंटार कळटा ताका शिकोवच्या बसतना आनी तो करेक्ट ऑब्जर्व करता आशिल्लो अशी जी म्हूण आमो हे मुडार आसता म्हळ्यार ते तुमकां तितली खोशी दिता म्हणजे वय तेच मस्त एक नमुने रिलॅक्सेशन म्हाका आनी हांव तांचो हॅपिनेस मस्त म्हाका म्हळ्यार ते केल्ले म्हण जाल्यार एक ते दिवस एक नमुने कशें की केल्ला हांवें वरतायचे दीस म्हूण म्हळ्यार कशें की हांव यूज कोन्न घेतले टायम पालिताय बैसून आनी करचे न्ही आसकी रात्रीची भाशवणे हांवें बट सकाळच्या वगी उठोन करता वय म्हळ्यार इवन हांव सेलांनी वताना 3 घंटे 4 घंटा उठा न्हू तेदन करचें आशिल्लें म्हाका सकाळचें खुशी आशिल्लें म्हगेल दुवय उठयत आशिल्लें तिका शिकवू आसता आशिल्लें सो हांव म्हगेल कसं म्हूण काम करचें तीन तिगेल कसं म्हूण शिकचें फॅमिली सपोर्ट लायकस आनी तुमगेले पॅशन मुखारसून व्हरून एक बिझनेस अशें एक डेव्हलप केला मस्त खुशी जाल्ली मागीर तुमगेले उलोवन आनी गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड मेळ्ळा म्हणल्यार आमकां एक भयंकर एक प्रावड फिलींग सो ऑल द बेस्ट मागीर तुमकां आनीक मुखार नवे आयडियाज येवो नवे नवे क्राफ्ट हे करयाची आमकांय शिकयाची म्हणून सांगताची तुमकां हे प्रोग्राम आयिल्ल्याक हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद थँक्यू